हवामान बदलिल्ल्यान आनी पिकावळीक रोग लागिल्ल्यान सांखळे मतदारसंघातल्या कुडण्या, आमोण्या, सुर्ला, पाळये वाठारांतले शेतपीक पिड्ड्यार जाला। सरकारान शेतकारांकूय पॅकेज दिवची म्हूण शेतकार मुख्यमंत्र्याकडेन मागतात। त्या वाठारांत मायनिंग चलताले तेन्ना मायनिंगाक लागूनय कितल्याशाच शेतकारांक लुकसाण जाला। तांकांय सरकारान आदार दिवचो म्हूण शेतकार मागतात। आमकां ज्या प्रमाणे ट्रक ओनरांक पॅकेज दिली, वेगवेगळ्या बारवाल्यांक पॅकेज दिली, अनएम्प्लॉयड कामगारांक खंय तरी भत्तो दिलो, तसोच एग्रीकल्चर सेक्टरान सुद्धा डेव्हलपमेंट करतलो अशातलें आश्वासन दिवन की आमकां ह्या प्रमाणे आश्वासन मेळ्ळें आसा। ही शेती जर कितें नुकसाण जाली, आतां बारीक पयलें की फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं क्लायमेटीक चेंजीस जाले आनी कुडण्या सारक्या गांवांत आमची शेती पूर्णपणे गेली। जो एक रोग गेलो, चर्म म्हणून रोग गेलो, त्या चर्म्याच्या हेतून सगळी शेती आमची बरबाद जाली। जे शेतकरी आमचे काबाड कश्ट केले तेंच्यांनी आनी तांकां शेती खातीर कांयच तांकां ना, उत्पन्न मेळना। खंय तरी बाबा जशी मायनिंगची पॅकेज दिल्या त्याच प्रमाणे आमकां हितून एक शेतकऱ्यांक दिलासो दिवचो अशें आमकां एक सरकारा कडेन विनंती आसा। आमच्या पाळयेंत जर अशे खुबशे शेतकरी भाव ते मायनिंग लिंक ना, ते शेती करून जगताले, तांकां बी कितें मेळचें अशी आमची सामकी हें आसा। सुद्दां जवळ 60% शेती आमी जी आहा पळय ती सद्या हेजेर आमी घेतल्या सद्या म्हणजे करपाक। तेन्ना पळोवपाक वचत जाल्यार की उरलेली 40% शेती जी आहा पळय ती तांकां उदक पावना। उदक पावना कारणान म्हणजे मायनिंग डीप गेल्या कारणान तो उदकाचो सोर्स तो पयलींचो झरे आसले शेताच्या झाडां ते उदक सद्या आतां कमी एकदम जाल्या कारणान ते उदक मेळना। काँग्रेस क्रिस्ताव समाजाक पिट्टा आनी वापरून घेता। काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष जावंक शकना असो आरोप उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजान केलो। बीजेपीचो उत्तरेंतलो उमेदवार श्रीपाद नायकाच्या सिरसय जाल्ले सभेन फ्रांसिस उलयतालो। इतले मजगतीं सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकारान दक्षिणेन बीजेपीक तेंको दिला। बीजेपीचे सांकवाळचे सभेक तो आशिल्लो। सिरसय जाल्ले भाजपाचे जाहीर सभेक शेंकड्यांनी लोक जमलो। उत्तरेंतलो उमेदवार श्रीपाद नायक, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा, शिपणावळ मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी हेर फुडारी सभेक आशिल्ले। काँग्रेसीक 0 लाख पडटा, भाजपाक 100 लाख पडटा, पूण हे सेक्युलर फोर्सीस आहा पळय ताका पास करता। सेक्युलर फोर्सीस सगळे एक्टिव्ह जाता आनी काँग्रेस पास करता आनी बीजेपी पास जाले पळय तांणी फेल करता हांगासर। हे सेक्युलर कसले। बीजेपीचो दक्षिणेंतलो उमेदवार नरेंद्र सावयकाराची सांकवाळे सभा जाली। सांकवाळचो सरपंच रमाकांत बोरकारान ताका तेंको दिलो। मात कुठ्ठाळची आमदार आनी बीजेपीची मंत्री अलिना थळाव्या पंचायतीक विचारिनासतनाच निर्णय घेता म्हणून ताणें सभेत मुद्दो काढलो। हमारे जो कैंडिडेट है उनको बोलता हूँ इसके ऊपर गौर फरमाए और आगे एक सीएम साहब को बता के एक प्राइवेट फॉरेस्ट का सांकवाल में किधर भी प्राइवेट फॉरेस्ट नहीं होना चाहिए, ये हमारे तमाम लोगों की मांग है। स्टुडंटा खातीर चंद्रशेखर सावंत आनी दिशांत परब। 14 ते 20 एप्रिल मजगती फायर सेफ्टी सप्तक मनयतले। गोयचे फायर ब्रिगेडीन पुराय गोंयभर मोठ्या प्रमाणात कार्यावळी दवरल्यात। 70 पंचायतींनी उजो आनी अरिश्टांचेर लोकांखातीर जागृती अभियान, उजो पालोवपी यंत्रणाचे वापराविशीं म्हायती, प्रात्यक्षिका, ते शिवाय 7 ते 14 वर्साच्या भुरग्यांखातीर पोस्टर सर्त दवरल्या। सांतिनेज खासा कार्यावळ जातली, थंय राज्यपाल आसतले। We will be having street plays in the 70 village panchayat across the state of Goa as a part of community education campaign. The street plays will depict various facets of fire safety awareness for the public. A total of 914 students all across the state of Goa participated in the poster competition. As a concluding function, we will be having the 3rd All Goa Quiz Contest. It is observed all over the country as National Fire Service Day on 14th April every year to pay homage to martyrs, firemen who laid down their lives in the line of duty to save others. The Government of India has given a theme for this year. The fire prevention is the best insurance. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।